मिसेस टिचर आनी तेंचे न्हू स्कुलान एवरीडे सकाळीं हेडलायन्स वाचता, एक खंयचो न्यूजपेपर घेता आनी हेडलायन्स वाचता. आनी तो दीस आसलो हेजो आमी 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम सेलिब्रेट आनी ते सगळे स्कुलांनी करपाक लायिल्ले. आनी त्या दिसाचो जो पेपर घेतलो पळय न्हू, पयली स्टोरी आसली डबल मर्डर सालिगांव, दुसरी मोर्जे टेनंट, तिसरे बिहार इलेक्शनाचो पयलो टप्पो कितें तरी जावपा आसलो, आनी एक बारीक भुरगें बांयत पडलें आनी मडगांव सायडीन बांयत पडोन मेले. मागीर सुरेश रैनार, शिखर धवन तेजे ती एक क्रिमिनलूच कशी मालमत्तेचेर. आनी मागीर शिरगांव गँग वॉर ते जेनिटोचे ते फ्रंट पेज भरली. आपल्याक तें सांगचे वेळार आयज हेडलायनीन कांय बरें ना, आयज भितरले पानावयल्यो बातम्यो वाचुया. सो हो दीस आनी खंयचो दीस ज्या दिसा ते वंदे मातरमाचे 150 इयर्स त्या दिसा सगळे गोंयभर सेलिब्रेट करताले. थंय म्हाका घरा आपल्या असो प्रसंग आपल्याचेर येयलो म्हणपाक. सो हे तो एक इन्सिडंट जावपाक लागले पण जो सिरियसनेस कळपाक सुद्दां एग्जाम्पल बरें कितें सिच्युएशन. स्कुलांनी सुद्दां भुरग्यांक पेपर वाचपाची संवय लागची म्हणून ह्यो हेडलायनी वाचपा लायता न्ही. जनरल नॉलेज मेळपी पेपर वाचपाची संवय लावची ती सुद्दां सद्याक भुरग्यांक पयल्यार भुरग्यां राती नायटमेअर्स येवपाच्यो हेडलायन्स वाचल्या सगळ्या आमच्यो.